देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सुवांवाचो 24:11 वोळ 19-27. आनी जायतीं जुदेकारां मार्ताक आनी मारीक ताच्या भावा पासत पाचारूंक आयलीं. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांत बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हणलें, सोम्या, तूं हांगासर आसलय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो, आनी अजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलेंय देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका म्हणलें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवनपणाच्या समयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका परतीपाळ केलो, पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जीं कोण म्हजेर भावार दवरतात तीं मेलीं जाल्यार जिवीं आसतलीं, आनी जीं कोण जिवीं आसात आनी म्हजेर भावार दवरतात तीं सासनाक मरचीं नात. हो भावात आसा मू तुका? तिणें ताका म्हणलें, होय सोम्या, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण म्हाका भावार्थ आसा. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. आयज आमी मारिया, मार्ता आनी लाजारूस हांची परब समोरुंकता. तांच्या गरोब्यांत जेजूचें हाजीरपण आसलेंच, तशेंच आमच्याय कुटुंबांनी जेजूचें हाजीरपण आसूंक चड गरज. मारिया आनी मार्ता जेजूच्यो इश्ट इश्टिणो जेजूचो बरो परामोस करतालीं. आयज जेजूच्या रुपांत आमच्या कुटुंबांनी दुर्बळां येतात तेन्ना आमी तांचो बरो परामोस करपाची गरज आसा. मारिया जेजूचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां सरशीं बसताली. आयज आमच्या कुटुंबांत मागण्याची गरज आसा. तांचें कुटुंब भावार्थाचें आसलें. मार्तान जेजूक म्हणलें, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. जेजू जिविताची जोर. जेजू सवें मरण न्हय पूण जिवीत आसा. जेजूचें हांसणें आमच्या कुटुंबाक जिवाळ कोत्ता. सदांच आमच्या कुटुंबांत जेजूचें हांसणें भोगुया. आमेन.